अधिक मोगाच्यानो तुमकां हर एकल्यांक आज एक वर्त्या कुरपेचो दीस हांव मागतां. सोमी देव आमकां ताज्या मोगांत सांगात हाडटा. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे देव तुजेर मुजेर आनी सगळ्या मनशा कुळाचेर दैवीक कुरपेचो शिवर वचूंक आशेता. तर आतां आमी संतीश्रीम त्रिंदादीक मान करून हो मागण्याचो वेळ हाका सुरवात करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो. भोव मोगाचें न्हू एक गीत आमी गावया. बापाक आराधन करन ताजे हाजेरपण आमी अनुभव करया. जेजूक अर्घ आनी होगलाप दिवन जेजूची कृपा आमी जड घेवया. पवित्र आत्म्याचें आराधन करून पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमी जण घेवया. आमच्या कंत्राच्या बुकांत E15 पेज नंबर 116 पेज नंबर 116. बापा तुका हांव अर्गां दितां. बापा तुका हांव अर्गां दितां, मोनान म्हज्या तुका स्वागत करता. बापा तुका हांव अर्गां दितां, मोनान म्हज्या तुका स्वागत करता. म्हाका जाय तूं बापा, म्हाका पाव तूं बापा, म्हाका जाय तूं बापा, म्हाका पाव तूं बापा. जेजू तुका हांव अर्गां दितां, काळजान म्हज्या तुका स्वागत करता. जेजू तुका हांव अर्गां दितां, काळजान म्हज्या तुका स्वागत करता. म्हजो राय तूं जेजू, म्हाका जाय तूं जेजू, म्हजो राय तूं जेजू, म्हाका जाय तूं जेजू. आत्म्यान तुका हांव अर्गां दितां, कुडीन म्हज्या तुका स्वागत करता. आत्म्यान तुका हांव अर्गां दितां, कुडीन म्हज्या तुका स्वागत करता. म्हाका जाय तूं आत्म्या, म्हाका राग तूं आत्म्या, म्हाका जाय तूं आत्म्या, म्हाका राग तूं आत्म्या. म्हाका जाय तूं बापा, म्हाका पाव तूं बापा, म्हजो राय तूं जेजू, म्हाका जाय तूं जेजू, म्हाका जाय तूं आत्म्या, म्हाका राग तूं आत्म्या, म्हाका जाय तूं आत्म्या, म्हाका राग तूं आत्म्या. भोव मोगाळा सर्गींचे बापा, आमी तुका काळजांतान अर्गां आनी होगलाप दिता. कित्याक तुज्या व्हडा कुरपेन आनी दयाळेन आम्हा सर्वांक सगळ्या संवसारार खंयच्या मूल्यार आसल्यारय तुवें तुज्या मोगाच्या वेंगेंत आमकां सांगात हाडलाय. दिव्य वाणी ह्या लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे तूं आमकां तुजो अनुभव दिवंक आशेताय, तशेंच आम्हा समेस्तांक तुज्या बेसांवांनी नेटोवंक आशेताय. तर बापा आमी कशें मागणें तुका मानवूं दी. आज देवाचें उतर आमी आयकत आसतना तूंच आमच्या काळजांत उलय बापा. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर. विशेष दूख अनुभव करनासल्यांक त्या दुखींतली सुटका लाभय. संवसाराच्या सैतानाच्या बंदडे काल आनी सैतानाच्या मोठी भितर आसलेल्यांक संपूर्ण तरान सुटका दी. माट मंत्राच्या सक्तेतावन, हर एका दुश्ट सक्तेतावन, पाताळाच्या सक्तेंतले तुज्या भुरग्यांक तूं निवार. तुज्या भुरग्यांचेर सर्गुक्तकान आशिर्वाद घाल. कामनांतल्यान बरें काम फोव कर, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फोव कर. तांच्या शिकपांत तूं तांकां यशस्वी लाभय. तांच्या हर एका येवजणेंत तूं तांकां सुफळ कर. तुज्या भुरग्यांक खावंक, जेवंक, न्हेसोंक, पांगरोंक, रावोंक बिडार. खंयच्याच संगतीचो तात्वार जावंक सोडिनाका. बापा तुज्या भुरग्यांची दोळ्यांतली दुखां बसून काड. बावडतासो उजवाड परजळ तांकां फोव कर.
तुज्या पुता जेसू क्रिस्त थंय हर एकल्यांक सासणीक जिवीत फाव कर. तुज्या पवित्र आत्म्यान हर एकल्यांक अभिशेक कर. तुज्या मोगांत तूं सदांच आमकां सासणाच्या जिविताच्या वाटेन सुरक्षीत चलय. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन आमेन आमेन. देव बरो दीस तुमकां समेजता. भोव मोगाचें न्हू. कशीं आसा तुमी सगळीं? ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाद्वारे परतून तुमकां प्रणाम करूंक तुमच्या घरा या तुमच्या कामाच्या जाग्यार तुमी खंयसर आसात थंयसर येवन पावोवंक म्हाका वर्तो संतोश भोगता. हें देवाचेंच काम, देवाचेंच आशिर्वाद जावन आसा. आज आमी नियाळ करया कीर्तन 51 9 वळीरतावन 12 वळ. साम चॅप्टर 51 वर्स 9 to 12. आनी हांगासर दावीद राय आपल्या जिवितांत आपलें पातक वळखता आनी देवा कडचें बक्षणें मागता आनी पातकी जिणी सांडून देवा थंय नवें जिवीत जियोंक तो फुडें सरता. देखून तो म्हणटा साम 51 वर्स 9 to 12. म्हज्या पातका मुखार तुजें मुखामळ लिपय, म्हजे सगळे अपराध पुसून काड सर्वेस्परा. म्हज्या पातका मुखार तुजें मुखामळ लिपय, सगळे म्हजे अपराध पुसून काड सर्वेस्परा. आनी उपरांत 10व्या बळीर तो म्हणटा एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल देवा. तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका, तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका. तुज्या सोडवणेचो संतोश परतून म्हाका दी, उदार आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ. 12वी बोळ परतून हांव सांगता तुज्या सोडवणेचो संतोश परतून म्हाका दी, उदार आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ. दावीद राय अशें कित्याक मागता? ताणें ताचो संतोश होगडायलो. ताणें ताजे जिवितांत देवातावन जोडलेली ती पवित्र आत्म्याची मागणी, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक, पवित्र आत्म्याची देणी आनी पवित्र आत्म्याची सकत ताणें होगडायिल्ली. देखून आतां तो सुरसुरता, देवा लागीं येता, पातक रडोवन तूं जिणी बदलिता. कितें जालें दावीद रायाच्या जिवितांत? आमी एक कन्नडांत सांगणी आयकल्या, रायरा कुदुरे बराबरुत्ता कत्ते आयतु म्हणून. रायाचो घोडो, द हॉर्स ऑफ द किंग बिकम्स अ डॉंकी डे बाय डे. दीस वेता वेता रायाचो घोडो एक गाडांव जावंक पावलो, एक कत्तें डॉंकी जावंक पावलो. देवान दाविदाची दया केली, खाकूत केली. सामुएल प्रवादी दाविदाच्या बापाय जेस्सेच्या घरा वता आसतना दावीद घरान आतलो, गोरवां सरोंक गेल्लो. थंयसर 7 जण जेस्सेचे पूत आसले, पळोवंक धडंग, लांब, दीग, झुजांत प्रवीण, हात्यारां सयत वापरूंक ते बरे जाणां आसली. जैती बुदवंतकाय त्या काळाचें शिकप तांकां आसलें. पूण जेन्ना सामुएल प्रवादी तांचे पैकी एकल्याक इस्रायलाचो रायकर मागूंक मुखार सरता आसतना देवान सामुएल प्रवादीक स्पश्ट तरान सांगलें की त्या 7 जाणां जेस्सेच्या पुतां पैकी एकल्याक सयत राय जावन देवान विंचूंक ना म्हणून. देखून सामुएल अजा पावन जेस्सेक विचारता, तुका 7 जाण मात पूत गी आनी कोणगी आसा गी? तेन्ना जेस्से म्हणटा, म्हाका 8 जाण पूत आसात, 7 जाण मात्र बरे प्रवीण आनी आनी व्हडा बुदवंतकायेन भरलेले. उपरांतलो एकलो तो ल्हान भुरगो गोरवां सोरोंक मात्र जायत. देखून बकऱ्यां सोरोंक, शेळ्यां सोरोंक तो अरण्याक या रानाक गेला. पूण सामुएल तक्षण ताका आपोवंक धाडटा. तो येतच सर्वेस्पर देवान सामुएल प्रवादीक स्पश्ट तरान सांगलें की देवान विंचलोलो दावीदच म्हणून. तेन्ना दावीद जिवान मोठवो आनी अस्कत पूण पळोवंक सोबीत, पूण चड शिकाप जाणवाय या झुजाची हात्यारां वापरून ताका कळीत नासली. झुजाची जाणवाय सयत ताका नासली. पूण मोगाचें न्हू, देव विंचता आसतना वर्त्यांक विंचिना, पूण कोणाक विंचता तांकां तो वर्तें करता. गॉड डज नॉट कॉल द क्वॉलिफायड, रादर ही क्वॉलिफायज द कॉल्ड म्हणून आमी आयकलां. जशें दाविदाक देवान विंचलेंच पवित्र आत्मो येवन ताचेर अभिशेक करता. पवित्र आत्म्यान बरोवन, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन आनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी दावीद परजळोंक लागता. तो राय जाता. बेगीनच इस्रायलाचें राज्यासन साऊल रायाच्या हातांत आसलें. देवान तें काण दाविदाक दिलें
देदोळ पर्यंत दावीद कठीण परिश्रम करता. दिसाक 7 पावटी म्हणल्या बरी. जशें किर्तन 119, 160 आनी 4 वळ म्हणटा. Psalm 119 verse 164. दावीद राय दिसाक 7 पावटी देवाच्या निती निर्णया विशयांत नियाळ करून ताचे तावन पयस सरान अशें देवा लागीं मागणें करता. पूण एक पावटी राय जाल्लोच ताचे थंय आळसाय भितर सरता. रायारा कुदुरे बाराबार उत्ता कत्ते आयतू. रायाचो घोडो दीस वेता वेता गाडाव जालो, कत्तें जालो. ताच्या जिवितांत आळसाय येता आसतना झुजाक वयचें सोड, घरांत रावन जाणवयाचें बूक वाचचें सोड, एक बरे तरान व्यायाम करचें सोडून हो आळसाय न्हिदता आनी ताका वेळ मेळटा आसतना रावळेराच्या माळयेर वचून चलोवन भोंवतणी आसता स्त्रियांचेर वायट दिश्ट घालता. आनी थंयसर एका तळ्यांत न्हांवन आसल्या विणगे स्त्रियेचेर, परकी दादल्याच्या स्त्रियेचेर दिश्ट घाल. तिका तो भुलता आनी परक्या दादल्याच्या स्त्रिये सांगता व्याभिचार करता. आनी उपरांत आपलें पातक लिपोवचे खातीर त्या दादल्याचें उरिया तसोच मोगाचो इश्ट आनी एक नावार्थीक आनी प्रवीण झुजारी हाची खुनी तो करता. अशें दावीद राय व्याभिचारी जाता आनी सांगात आस एक खुनीगार सयत जाता. आनी अशें पवित्र आत्म्याची मागणी तो होगडायता आनी ताणें पातक केलें देखून उपरांत पातकाची शिक्षा ताणें ताच्या जिवितांत भोगत पडटा. बेगीनच बेतशेबाक जल्मल्लो भुरगो ताच्या दोळ्या मुखार मरता. आनी तो मरता आसतना दाविदाक जाल्लें दूख इतलें आनी तितलें न्ही. सांगात आस ताच्या जिवितांत ताच्या कुटुंबांत जायतीं अनवरां समस्या तो पळयता. तसोच पूत अबसलोम ताचे विरोध जाता. ताच्याच उपापतींनी सांगता तो अबसलोम व्याभिचार आनी अनिश्कळपण आदरता. वय ताचे पूत एकामेका लगाड काडटात आनी घरांत अंतर झूज सुरू जाता. आनी अकरेक दाविदाक घर सोड धांवच जाय पडटा. घर सोड धांवचें पडटा कित्याक ताचो पूत अबसलोम ताचो जीव काडूंक सोदता. ह्या विशयांत आमकां वाचूंक मेळटा सामुएलीच्या दुसऱ्या बुकांत 16व्या वसरांत 5व्या वळीर तावन 14वी वळ पर्यंत. 2 Samuel chapter 16 verse 5 to 14. दावीद अबसलोमा तावन सुकोन काण घेवन रानवट जाग्यार धांवन आसतना वाटेर शिमेई म्हणलो एकलो मेळटा. हो शिमेई म्हणलो साऊल रायाच्या घराण्याचो. साऊल राय मेल्या उपरांत साऊल रायाच्या घराण्याची चिंतात, कुटुंबाची चिंतात दाविदानच ताका लगाड काडलो म्हणून. देखून हो शिमेई दाविदाक उक्त्यान सकाळा मुखार शिराप घालता. थंयसर 7वी वळ आमकां अशें म्हणटा, खुनीगारा, दुश्टा, पयसर, पयसर. साऊल रायाच्या खुनीगारा तुका रक्ताच्या अपराधाचो शिराप भेजला. हें आयकत आसतना दावीद राया कितली बेजाराय जाली जावंक पुरो, कितलें दूख जालें, कितली खंत जाली. पयल्यान पयलें ताका जल्मल्लो भुरगो ताच्या दोळ्या मुखार मरण पावलो. दुसरें ताचे पूत एकामेका झुजोंक लागले, झगडोंक लागले. एका पुतान आनी एका पुताची खुनी केली आनी ताच्या पुतान ताच्या उपापतीणें सांगता व्याभिचार केलो आनी आपणाचो मोगाचो पूत अबसलोमूच आपणाच्या विरोध जाला. आपल्या बापायक रायाक लगाड काडूंक तो भायर सरला आनी तो धांवन आसा. आतां वाटेर एक सादो मनीस, एक शिमेई म्हणलो सादो मनीस सकट लोकां समोर आनी दावीद रायाच्या शिपायां, सोजेर आनी सेवकां समोर दावीद रायाक शिराप घालता आनी उक्त्यान पासारता की दावीद जावन आसा खुनीगार साऊल रायाचो आनी तो जावन आसा एक दुश्ट म्हणून. आनी ह्या वेळार दावीद रायाचो विश्वासी सेवक अभिशाय दावीद राया लागीं परवणी मागता. राया तुवें परवणगी दिल्यार हांव आतांच त्या शिमेची तकलीच कापून घालता. तो गरजे भायर तुका शिराप घालना आसा. आनी ह्या वेळार दाविदान दिल्ली जाप कितली अपुरबायेची म्हळ्यार 10व्या वळीर वर्स 10 दावीद म्हणटा ताका ताचे इतल्याक सोडा. ताका म्हळ्यार शिमेईक ताचे इतल्याक सोडा. तो शिमेई शिराप घालूनच रावून दी कित्याक सर्वेस्परान ताका तें सांगलां. कित्याक सर्वेस्परान ताका तें सांगलां. वय मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट येता आसतना, दूख येता आसतना आमी चिंताव, वय आमी चिंताव हेरांनी म्हजेर
मोसरान हग्यान फारीकपणान ते म्हाका दुखयतात, म्हाका कश्ट दितात, म्हाका दग दितात म्हणून. पूण मोगाच्यान दावीद रायाचो मनोभाव पळया, कित्याक तो खरेपणी आपणाचे पातक रडलो आनी जिणी बदलूंक तयार आसलो देखून शिमेई ताका सिराप घालता आसतना तो स्पश्ट तरान तो सांगता, देवान शिमेईन आपणाक शिराप घालूंक सोण सोडला. म्हाका शिराप घाला तर हांव ताका फावो, कित्याक हांवें तसलें पातक केलां. The true repentance means you realize whatever is happening in your life is the result of your sin. तुझ्या पातकाच्या प्रभाव, या तुझ्या पातकाची शिक्षा, या पातकाचो परिणाम तुझ्या जिवितांत आयला म्हणून तुवें स्वीकार करचें. आनी हाचे वरवीं देव तुका नितळ करूंक आशेता, देव तुका पवित्र करूंक आशेता, देव तुका पातक रडून जिणी बदलूंक एक अवकाश दिता म्हणून तुवें स्वीकार करचें. दावीद रायान तें स्वीकार केलें. देखून दावीद राय ते कीर्तन 51 तो घडता आनी तें देवा मुखार तो सांगता, म्हज्या पातखा मुखार तुजे मुखा मोडली पळय सर्वेस्परा, सगळे म्हज्या अपराध तूं पुसून काड, एक निर्मळ काळीज रसन दी देवा, एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल देवा. तो देवा लागीं परतून मागता, कित्याक आपणाच्या पातकाची शिक्षा म्हाका ती फावो म्हणून दावीद राय स्वीकार करता. आमच्या जिवितांत म्हाका न्हू देवान म्हाका तुका पवित्र जावंक, भाग्यवान जावंक आपोवणें दिलां. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी वाचता थंयसर उत्पत्ती बुकांत 3ऱ्या वस्वरांत 9व्या वळीर, जेनेसीस चॅप्टर 3:9, सर्वेस्पोर देव येवन त्या आदांवक एक सवाल विचारता, आदांव तूं खंय आसाय, येव तूं खंय आसाय. हे मोगाचें न्हू एक सस्नीक सवाल जावन आसा. रस ना जावल्या मनशांक हर एकल्यान देव एक सवाल विचारता, तूं खंय आसाय. म्हळ्यार देवान आमकां रचलां. कित्याक रचलां? देवा थंय मोगाचें न्हू एक कोटान जियोंक रचलां. हांव ल्हान आसतना हांवें म्हज्या वडिलांनी विचारचें, केदाळे म्हाका उडास आसा, देवान आमकां कित्याक रचलां? आमी म्हणचें आसलें, देवान आमकां रचलां देवाक जाणा जावं, देवाचो मोग करूंक आनी देवाची सेवा साकरी करून ससनाचें जिवीत ताचे सांगाता जियोंक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पूण मोगाच्यान उपरांत हांव म्हजें देवशास्त्र शिकता आसतना हांव जाणा जालो, देवान आमकां रचलां. 7 संगती थंयसर आसात. केवल 3 या 4 संगती न्ही, थंयसर 7 संगती आसात. कसले ते 4 संगती? 7 संगती ते जावन आसा. पयलें, देवाक हांवें सोदी जायी, देवाक हांवें सोदी जायी. आनी दुसरें, हांवें देवाक मेळा जाय म्हज्या जिवितांत. कित्याक म्हज्या कुडीच्या दोळ्यांनी हांवें देवाक सोदल्यार आमकां देव मेळना. आमच्या आत्म्याच्या दोळ्यांनी, आत्म्याच्या दिश्टीन देवाक सोदी जाय आनी आत्म्यान म्हज्या देवाक हांवें मेळा जाय. कित्याक तो परमात्मा, हांव एक ल्हानसो आत्मो ताच्या सुसुरपायसो. आनी ताका मेळटस ताका हांवें चड आनी चड जाणा जाय जाय. पवित्र पुस्तक हांवें वाची जाय, हांवें रेतेऱ्यो करी जाय, हांवें सर्मांव आयक जाय, हांवें मिसाच्या बलिदानांत वांटो घे जाय, हांवें एक बरें कुमसार जाय जाय, हांवें सांत भक्तांची जिणी हांवें नियाळ करी जाय. म्हज्या जिवितांत वय सबार फावटी हांवें मागण्या करी जाय. आनी अशें चड आनी चड देवा विशयांत हांवें जाणा जाय जाय. गुंडायेन खोलायेन ताका हांवें जाणा जाय जाय. आनी उपरांत देवाचो हांवें मोग करी जाय. आनी असो हांव जर तर देवाचो मोग करता, म्हज्या पेल्याची हांवें सेवा करी जाय, पेल्याक बक्षी जाय, पेल्याक समजून घे जाय, पेल्याच्या गरजांत हांवें पावा जाय. आनी सगळें जावन आसा हांवें देवा थंय एकवटा जाय, संपूर्ण तरान देवा थंय एकवटा जाय. कित्याक देव म्हजें थंय एकवटोवंक आशेता. ही वॉन्ट्स टू हॅव कम्युनियन विथ मी. आय एक्सपिरियन्स दॅट कम्युनियन विथ गॉड. गॉड इज विथ मी अँड आय एम विथ गॉड. देव म्हजें थंय आनी हांव देवा थंय. सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या, एक आमी जाय जाय. आनी तांत हांवें संतोश पाव जाय. चेरिश दॅट कम्युनियन. हालेलुया. अशें 7 संगती. पयलें जावन आसा देवाक सोदी जाय, दुसरें देवाक हांवें मेळा जाय, तिसरें हांवें देवाक चड आनी चड जाणा जाय जाय, चवथें हांवें देवाचो मोग करी जाय, 5वें हांवें देवाच्या मोगान बरोवन हेरांची सेवा साकरी करून तांकां बक्षी जाय, 6वें जावन आसा हांवें समया थंय देवा थंय एक जाय जाय, 7वें जावन आसा म्हज्या देवाच्या एकवटांत हांवें जिवीत असो आनंद हांवें भोगी जाय. देखून दावीद राय म्हणटा, सर्वेस्परा सोडवणेचो संतोष म्हाका परतून दी, हांवें होगडायला म्हज्या पातक्या वरवीं. दावीद राय मोगाचें न्हू काळजान थावन आपलें पातकां वळखता. देखून देव ताका बक्षिता मात न्ही, देव ताचेर आशिर्वाद घालता. आमी तें वाचता मोगाचें न्हू थंयसर सामुएलीच्या 2ऱ्या बुकांत, थंयसर 2ऱ्या बुकांत 16व्या वस्वरांत पयल्या वळीर 2 सॅम्युएल चॅप्टर 16:1. दावीद दोंगराच्या माथ्या थावन इल्लो पयस गेलो तेन्ना
मेरीबालाचो सेवाक जीबा ताका मेळोंक आयलो. जीबा या जीबा ताका मेळोंक आयलो. ताचे सवें ताणें थोडीं गाडवां हाडलीं आनी तांचेर 200 उंडे सुक्या दाकांचो 100 घोस, 100 गिमशिलीं फळां आनी दाका सोऱ्याचें एक सांबड्या पोतें आसलें. आनी देखून राय ताका विचारता दुसऱ्या वळीर, रायान झिपाक विचारलें, हें सगळें तुवें कित्याक हाडलें? झिबान जाप दिली, गाडवां रायाच्या घराण्याच्या सावरे खातीर, उंड्या आनी गिमसिली फळां तुज्या सेवकांच्या खाणा खातीर, आनी दाकां रोसो वा दाकांचो सोरो अरण्यांत थकोन गेल्ल्या तुका आनी तुज्या सेवकांच्या पिवाना खातीर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचे न्हू, दावीद देवाचे उपादेश मोडटा, देवान दिल्लो पवित्र आत्म्याचो अभिशेक तो होगडायता, जाल्यार देव ताचेर दया दाखयता आनी देव एक अपरिचित व्यक्तीक, स्ट्रेंजर अननोन पर्सन धाडून ताच्या सर गरजांनी पावता. मोगाच्या भावा भयणी, हांव आनी तूं पातक रडोन जिणी बदली जाल्यार आमच्या जिवितांत कितलीं आजापां विजमितां करूं, कितलीं आश्चर्यां करूं, कितले ते मिलाग्री करूंक देव आशेता. हांवें तर दैवीक लोरेत्र मंदिरांत, मुल्कीच्या दैवीक लोरेत्र मंदिरांत हर एक पुटी अनुभव करचें. हर एक हप्त्यांत थंयसर रेतर आसता, एक आयतारा रात सांजेर 6 वरार सुरू जाता, रेतेर ब्रेस्तारा 2 परां अखेर जाता. ह्या थोड्या रेतेर ब्रेस्तारा सांजेर प्रारंभ जातात, शुक्रार शनिवार आयतारा 2 परां पर्यंत आसतात. शेनवारा तरी एका दिसाची रेतर आसताच. आनी ह्या रेतेर वेळार कितलोसो लोक चाराय कुशीदान सगळ्या संवसारांत हांगासर येता. आनी हांगासर येता आसतना तांच्या जिवितांत जायते जाणांच्या जिवितांत जायतीं पातकां आसतात, जायतीं कोटेपणां आसतात, जायत्या तरांत तांणी देवाचे उपादेश मोडलेले आसतात. पूण जेन्ना हांगासर येवन बरें कुमसार ती जाता आसतना, आपलें पातक रडोन एक जिणी बदलीत आसतना, सकाळां ती बक्षीत आसतना, सकाळां लागीं राज्य जाता आसतना, देवाचें उतर आयकून चडांनी चड देवाची जाणवाय ती जोडटा आसतना तांकां सुडका सोडवण मेळटा. देवसराच्या सैतानाच्या बंधनांतले कोणी तांच्या जिवितांत माट मंत्रांची सकत धाडल्या, पितीसपणाची सकत धाडल्या, दुश्ट सकत तांकां दोस्तां, तांतल्यान तांकां सुडका मेळ्ळ्या. ह्या जाग्यार सांगातास तांकां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळ्ळा. आंतरीक बरी भलायकी तांच्या काळजांत कसलीय घाय आसा जाल्यार त्या घाय सयत ते गूण जाल्यात आनी नवें जिवीत जियोंक तांकां करपा मेळ्ळां. कितलेशीं अजापां विजमितां ती सांगतात हांगासर आयिल्ल्यान. ह्या दिसांनी एकल्यान म्हाका म्हळें, आतां म्हज्या जिवितांतच काम करूं म्हाका जायनातलें, कित्याक हांव देवातावन इतलें पयसरलो, बापायचेरच उपराटलो, बापायक मारलें, बापायन म्हाका शिराप घालो, आवयन म्हाका शिराप घालो, म्हज्या भावा भयणीन म्हाका शिराप घालो, हांव शिरापांतच मरता म्हण हांव चिंतलें. पूण जेन्ना दैवीक लोरेत्री मंदिराक आयलो, देवाचें उतर हांवें वाचलें, देवाचें उतर हांवें नियाळ केल्लें, म्हजें पातक रडलो आनी सकाळां लागीं राजी जालो, सकाळां लागीं भोगसाणें हांवें मागता आसतना देवान सर्गुक्तकान आशिर्वाद घालो म्हणटा. आनी देवान ताका सोडवणेचो संतोश, सर्गींचो संतोश ह्या बोपयचो जाग्यार रेतेर वेळा फोव केलो. तो म्हणटा सर्गुक्त जालो ताणें पळयलो. वय थंयसर देवा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक अगम उजवाडांत ताणें तें परजळीक तरान तें पळयलें. मात न्ही ताका थंयसर बोपय सक्रामेंतान जेजू कस्सो पळयल्ल्या बरी जालें, मरियमायेचें दर्शन जाल्ल्या बरी जालें. आनी तो म्हणटा पवित्र पुस्तक वाचची तिका सोय जाली. आनी हांगा तावन गेल्या उपरांत पवित्र पुस्तक वाचता आसतना 6 जाणांनी चिंतून सुरू केलें, हो इतलो खोटो जावन आसलो, इतलो बरो कसो जालो. सगळ्यांच्या पांयां पडोन ताणें बक्षाणें मागलें, सकाळां लागीं राजी जालो. एक भोव आपरबेचे खातलीक क्रिस्तांव जिणी तो जियेता. आतां वाड्यांत कितलो, समुदायान कितलो वावर करता म्हणून ना, फिरगजीन कितलो वावर करता म्हणून ना. आनी तो म्हणटा जेन्ना हांव देवा मुखार आयलो, देवान म्हजी पातकां बक्षिलीं, मात न्ही देवान सर्गुक्तकान म्हजेर आशिर्वाद घालो. दावीद रायाचो अनुभव तस्सो जावन आसलो मोगाच्यानो. पातक रडोन जिणी बदल आसतना देवान ताचेर विशेश आशिर्वाद घालो. तुज्या जिवितांत देव एक विशेष आशिर्वाद घालूंक आशेता. जोहांचो वांजेल 1 अवसर 16 बोल, जॉन चॅप्टर 1:16. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां कुरपे वयर करपा लाभल्या. देवाच्या संपूर्णतेतावन तुजेर कुरपे वयर करपा देव दिवंक आशेता. तुवें देवाच्या पांयां आयल्यार पुरो. जोहांचें पयलें पत्र 1 अवसर 9 बोल म्हणटा. 1 जॉन चॅप्टर 1:9 म्हणटा, पूण आमची पातकां आमी वळखोन जाल्यार विस्वासी आनी नितीवन देव आमची पातकां बगसून आमकां सर खोटेपणांतलो नितळ करतलो. म्हाका न्हू सांत पेद्रोचें पयलें पत्र 1 अवसर थंयसर 6 आनी 7 बोल म्हणटा. 1 Peter चॅप्टर 1:6 and 7. हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळ्ळ्या जाल्यार कितें जालें, पूण पुठाक घालून व्हरोन पळयल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसचो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसल्या काळार कीर्त, मान आनी महिमा जोडूंक फावो करतलो. हालेलुया. तुमच्या जिवितांत कश्ट अनवरां समस्या आसल्यार मोगाचे न्हू, हर एक ते कश्ट अनवरां तुज्या पातकाची शिक्षा म्हूण तूं चिंती नाका.
थोडे कश्ट अनवरां तुका नितळ करच्या खातीर आनी थोडे कश्ट अनवरां तुजी परिक्षा करच्या खातीर आनी थोडे कश्ट अनवरां तुज्या जिवितांत वर्तो मान महिमा आनी कीर्त तुका देवान दिवच्या खातीर तुज्या जिवितांत आसा गेल्या म्हूण उडासोर. देखून कोरिंथकारां बरयलें 2 पत्र 4 15 उडासोर 2 Corinthians chapter 4 verse 15. हें सगळें तुज्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. मनशा कुळाचेर चड आनी चड देवाची कृपा देंवता आसतना देवाच्या नांवाच्या महिमेक आनी मानाक चड आनी चड अर्गां होगळाप आनी स्तुती चडटली. तूं कितलें देवा लागीं येताय, देवातान कृपा जावन तुज्या पातकांच्या बॉक्सांनी चडताय, तेन्ना देव तुजो मोग करता आनी तूं देवाचो मोग करतना तुज्या जिवितांत सकट संगती तुज्या बऱ्या पडाशेन देव करूंक शकता. Romans chapter 8 verse 28. म्हाका एक घडीभर दोळे धांपून आमी मागणें करया. सर्वेस्परा देवा, तुवें आमकां वाचयलां, तुजो मोग करतल्यांक आनी कोणाचो तूं मोग करताय तांकां तांच्या जिवितांत सकट संगती तांच्या बऱ्या पडाशेन तूं करताय म्हणून. दावीद रायाच्या जिवितांत दावीदान पातक केलें, तुजे तान पयसरलो तो तरी पातक रडोन जिणी बदलून तुज्या सरशी फाटीं आयिल्ल्या वेळार ताज्या जिवितांत वय सकट संगती ताच्या बऱ्या पडाशेन गेली. परतून ताका तुज्या सोडवणेचो संतोश फावो केलोय. आमकांय बापा सोडवणेचो संतोश परतून आमच्या जिवितांत फावो कर. पातक रडोन जिणी बदलीत आसतना नव्या जिवितांत तिरासाण सांबाळूंक आमकां पवित्र आत्मेचो अभिशेक फावो कर. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल, तांच्या गरजा प्रमाणे तांचेर बेसांव घाल, तांच्या सर गरजांनी तूं तांकां पाव. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्तचे नांवी, आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो, तुमचेय सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू, आमेन. मोगाचें न्हू, देवाचे विशेश आशिर्वादान तुमकां मागता. हांगा सकलां म्हजें नांव आसा आनी म्हजें फोन नंबरूय आसा आनी थंयसर आमचें वेबसायट आसा www.dccmulki.in. दैवी कलो रेतीर मंदिरांच्या सर रेतीरचो विवर तुमकां त्या वेबसायटीचेर मेळटा. मात न्ही तुमी आमचे ॲप सयत तुमी डावनलोड करयेत आनी थंयसर मिसाची त्या सावन दिवयेत, पे मास इंटेन्शन्स तुमीचे त्या सावन तुमी धाडियेत, प्रेयर रिक्वेस्ट आनी तशेंच आमचे व्हिडियो आनी सगळे तुमी पळयेत. मोगाचें न्हू, हांव तुमकां समेस्तांक बरें मागता. म्हज्या पासो ती तुमी मागा, तुमच्या समेस्तांच्या गरजां पासो दैवी कलो रेतीर मंदिरांत हांव मागणें करतलों. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.